Zero hour mention. Clock was stabilized. Sir, I like to raise my shown 0 hour. Fear and anxiety in the minds of people traveling from Margam to Cafe on MTR 40. There are huge trees which cause obstruction to the vehicular traffic, which led to accident causing damage to life and property. Speaker sir, आमगेले in Kukoli constituency, especially Paroda village, or Tinga road, PWD acquire kelar 2-3 वर्ष झाले land acquisition kelar widening road widening जावपाक. So PWD letter केले forest department ती झाडां रस्त्यार आसाय ती कातरपाक आज पासून ती जायना. सो हेजेर आनी कितले एक पावसा पोटा सायडीन पायपलायन डॅमेज जाता डॅमेज जाता. सो हेजेर हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट कोता तेणी बेगीन ते आमकां एनओसी दिवन PWD आनी ती बेगीन ते रोड सायडीन आसाय ती कट करपाक आमकां परमिशन दिवची म्हूण. आनीक आमगे आतां PWD टेंडर केल्लो आसा हालती आमकां कातरपाकूच जाय रस्तो वायडनींग करपाक. सो हेजेर मातशें स्पीकर सर मुगे हंबल रिक्वेस्ट जाता तितू बेगीन ही डेंजरस ट्री आसा ती मातशें कट करून दिवची. स्पीकर सर नोटेड. Vijay Sardesai. Speaker sir, the spiritual minded and devout citizens of Fatorda and Margaon and neighboring areas are fearful and apprehensive about their freedom and choice to perform religious rituals and conventions, especially after the incident yesterday on the auspicious occasion of Holi, when the gate of the sacred Dambab Tadi at Fatorda was found locked and the Tadi was not accessible to those who wish to offer gulal at the Tadi as part of Hindu rituals, which they have followed for generations. Speaker sir, हे अशें आहा की जेन्ना होळी जाता तेन्ना एक प्रथा आहा. प्रथा अशी आसा की दामबाबाक जेन्ना आमी गुलाल चडयतात ताजे मागीर भायर एक लिंग हें आहा आमचें पेड आहा ताका चडयतात. मागीर एक तळये कडेन वतात आनी मागीर एक घुमटी आहा थंय पावयतात आनी एक candles are lit at the St. Francis Xavier Chapel, and finally गुलाल मराई महालक्ष्मी टेम्पल म्हणून गवळीवाड्यार थंय गुलाल आमी चडयतात. आतां काल आमी अशें आशिल्ले की थोडेच लोक आशिल्ले वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 जावंक ना, SOPs मेंटेन केल्ले आनी एक हिंदू होलीचें ट्रेडिशनल रिच्युअल आमी करपाक जेन्ना दामबाब थडी कडेन गेले जाल्यार थंय ताका लॉक आशिल्लें. स्पीकर सर, दामबाब म्हणटा तो प्रिजायडींग डायटी ऑफ फातोर्डेकार्स आनी मडगांवकार्स आनी दामबाबाक हिंदूच न्ही सगळेच लोक मानतात. आतां अशें जाल्लें आहा की पयलेच खेपे की तळी आनी देवूळ हें डिलिनिएट जालां. तळी प्रायवेट प्रॉपर्टीन पडटा म्हणटात आनी ताका लॉक मारतात. हाजे पयलीं बायल्यो आमच्यो एक दिपोत्सव म्हूण करताली ताकाय तें तळें आसून NOC दिनासलें. हांव जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो आर्कायव्जाचो तेन्ना हांवें ही तळी हेरिटेज झोन म्हणून कॅटेगरायज केल्ली. आज एक व्हडलो मुवमेंट चल्ला. इवन जे देवाक मानना अशा प्रदेशांत तामिळनाडू बी थंय सद्गुरू जग्गी वासुदेवान स्टार्ट केलां की देवळां जी आहा ती प्रायवेट ओनरशिपांनी काडची, फ्री द टेम्पल्स. आनी दोनूय पक्ष द्रविडियन पक्ष AIADMK आनी DMK दोनूय मानतात की, आनी चड करून आमचो स्पीकर सर हे 60वें वर्स मुक्तीचें गोंय मुक्त जालें पूण दामबाब मुक्त जावंक ना. थंय तो ताका लॉक मारून आहा, तळयेकूच लॉक मारून आहा. सो स्पीकर सर, म्हजें सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आहा की ही जी पवित्र स्थान हें जें आहा
प्रायव्हेट एंटिटी म्हणल्यार चौगुल्या कडेन कंट्रोल आसची न्ही. मुखेलमंत्री मायनरा कडेन सगळ्या कडेन बरो आहा म्हणटा, तुमचो सरकार सगळ्या कडेन बरो आहा, चौगुलोय मायनर. ते इन्फ्लुएन्स वापरात, ताका सांगात की दामबाब म्हणटा तो सगळ्याचो, ताजी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी न्ही आनी ताजो मुणकार जावंक शकता म्हणून. आनीक हे दामबाब तळयेक मुक्ती दियात हे 60व्या वर्सा आनीक ते फ्री करात. बिकॉज देर हो डिमांड सगळ्या मडगांवकारांचो आनी फातोर्डेकारांचो. दुसरेंच दिसता की येदें व्हडलें पवित्र स्थान ताका ताळे लॉक मारून दवरता आनी कोणाक परमिशन दिना. हे आतांच चड जावपाक लागलां हांव मंत्री ना आसतना. म्हणून हांव मंत्र्या कडेन मागता की तुमी इंटरवीन जाय हाचेर. स्पीकर सर, मान्य सदस्य विजय म्हणटे प्रमाणे ही तळी जी आसा दामबाबाची ती तशें पळोवपाक गेल्यार प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटा भितर येयना. प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटा भितर नसले कारणान तेजे डायरेक्ट कंट्रोल आमच्या डिपार्टमेंटाचो ना. आनी तुमी म्हणला त्या प्रमाणे ते चौगुलेच्या अंडर आहा. Fear and anxiety in the minds of the people of Porvorim due to the non-maintenance of the SAG ground located behind the electricity department at Sukur, Porvorim. The project is a youth-centric initiative with state-of-art facilities such as basketball court, skating rink, and mini football ground. However, this premise has been lacking maintenance and simultaneously used for nefarious activities, due to which it has become a risk to the residents of the area. In addition, there is no supervisor for the premises, no security personnel, electrical fixtures are not maintained, electricity is disconnected due to non-payment of bills and pending infrastructural works. This project has substantial government investment and therefore its concerns needs to be addressed on priority. Presently, this place is causing insecurity and anxiety amongst its residents despite constant follow-up by me and subsequent meetings with the concerned officials which have all been in vain. Hence, this project is now proving to be a liability for its residents instead of being a sports complex. The steps government proposes to take in this regard. सांगू? स्पीकर सर, एक ग्राउंड बाबून त्यांना आमकां करून दिल्लो, स्केटिंग रिंक, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, हो सगळो व्यवस्था तयार करून दिल्ली. 3 वर्सां जाली, 4 वर्सां जाली. आतां स्लोली ते मेंटेनन्स वाडपाक लागला. थंय मनीस जो दवरला तो मेंटली सारको नाशिल्लो, आमी चेंज करपाक लायलो. आज पर्यंत चेंज करूं ना. मिटींग घेतली कित्याक थंय इनसेक्युरिटी इतली जाल्या की बांदला, व्यवस्था बरी बांदली, सेक्युरिटी कोणूच ना. सेक्युरिटी चेंज करपाक मागली. तुमच्या डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन सुद्दां मिटींग घेतली अलॉंग विथ द रेजिडेंट्स. लायट स्पीकर सर सोच्या मागीर चलना. कित्याक काय म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान डिस्कनेक्शन केला. 2.5 लाखाचें बील. A sports department which is talking about national games, wanting to produce state level, national level players. हे बारीक गांवांनी बरे प्लेयर तयार जातात, तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाची गरज आसा. थंय लायटीचे तुम्ही बिल पे करूना म्हणून थंय सद्या व्यवस्था लायटीचे डिस्कनेक्शन केल्ले आसा. थंय रातचे भुरगे येवन बाटल्यो फोडटात, कॉप मारतात, गार्बेज झोन केल्लो आसा विच इज कॉजिंग इनसेक्युरिटी. कित्याक सगळ्या कडेन काळोख आसता. ही व्यवस्था तुमच्या नजरेक, तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या नजरेक हाडिल्ली आसा. आता हे नजरेक हाडून जवळ 2 महिने जाले, 1.5 महिनो जालो, आता पर्यंत एक एक्शन घेतिल्लें ना. थोडे क्लिनिंग बिनिंग केलें, पूण मेजर इश्यूज जे आसा, जे लायटीचे बिल पे करपाक जाय, सेक्युरिटी जाय, मनीस मेंटेनन्साक जाय, हे आज पर्यंत घाल्ले ना स्पीकर सर, विच इज एक्चुअली मेकिंग अ गुड प्लेस into a place of where insecurity for the people is there. And रातचे ते रेजिडेंट्स रावतात, थंय वचून बाटले फुडें व्हडल्यान बॉल करप, इट इज बींग मिसयूज्ड. आमी पुलीस पेट्रोलिंग मागलें, पुलीस मदीं येवन पेट्रोलिंग करता, पूण सेक्युरिटी जागो तांचो. सो ताजे खातीर स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन मागता की हे 0 hour मेन्शन जर आमी घेतला जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दॅट पार्ट ऑफ सुकूर बिहायंड इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन. आनी तुज्या कडेन म्हाका एक फिक्स्ड एश्युरन्स दी, जरी 0 hour आसले की अमके दिसांनी आपूण करून घेता म्हणून. कित्याक तूं शो मास गोवन म्हणटा पळय, तशें म्हाका फक्त हें इतले दिसान करून दिता म्हूण सांग भुरग्यांच्या खातीर. स्पीकर सर, जेन्ना बाब आमचो रोहन खोटे हांणी जो 0 hour'चो क्वेश्चन रेस केला, 0 hour की लायटीचें बील फारीक करूं ना म्हणून. हांवें ऑलरेडी
आमचे स्पोर्ट्स डायरेक्टराक ऑलरेडी सांगलेले आहा आनी त्यांनी ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगला बिल फारीक कर आनी हें कर म्हणून. आनी तें ताबडतोब जातलें तुजें कांय प्रॉब्लेम ना. कितले दीस? ह्या 2 म्हयन्यां भितर तुजो 2 म्हयने? पण हे रोखडें जातलें रे. फुडलीं जी कामां आनी 2-3 आहात न्ही तुजी. लायट चालू करपाक लाय मरे, फाटल्यान बसता पळय तुजो फाटल्यान बसता पावर मिनिस्टर. स्पीकर सर, हे बहुजन समाजाचें सरकार. स्पीकर सर, आनी आमी जे कितें गोश्टी केल्यात त्या आमी 100% कंप्लीट करतले. हेचे बद्दल कोणें शंका घेवची न्ही स्पीकर सर. कारण आज तूं जाणा नॅशनल गेमा खातीर केदी व्हडले व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्यात ते तूं जाणा ग्राउंड्स. हें कसलें घेवन बसलाय स्पीकर सर. हांव ते लायटी तुजें आहा पळय तें ऑलरेडी पळयलां. ऑनरेबल मिनिस्टर फक्त मागता जे तुजे हांवें विशय मांडले आपूण 8 दिसांत करून दिता म्हणून सांग. आय एम सॅटिस्फायड. स्पीकर सर, जेन्ना म्हाजे नजरेन आयला तेन्ना ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी तें ऑलरेडी जातलें, कांय भिवू नाका. दुसरी गोश्ट तुका सांगता हांव. तूं खंयचो सारको नामवंत आमदार खंयचो परवरीचो डायनामीक. हे ग्राउंडाचे मोड तोड बीड तोड करतात ते मातशें तूं लक्ष दवर तेजेर. त्या भुरग्यांक सांग स्पोर्ट्सान भाग जा, स्पोर्ट्सान चडांत चड लक्ष घाला म्हणून. मोड तोड खेळप आनी कितें बरें करून बाबू. वॉचमॅन सेक्युरिटी तुजी तुजी व्यवस्था तयार करून दी. वॉचमॅन मरे त्या मतदारसंघाचो सगळो कंट्रोल करपी. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर म्हाका बाबू कडेन कांय मागपाचें ना. फक्त 8 दिसांत करून दिता तितले हांव सॅटिस्फायड. ही सगळी सेक्युरिटी बिक्युरिटी सगळें कितें आहा पळय ते 2 म्हयन्या भितर हांव कंप्लीट. 2 म्हयने नाका, 2 म्हयने लायट तुका रोखडी दिता. जिरोबर मरे. कितें 8 दिसांत दिता म्हूण सांग मरे, सोंपलें. पण बाकीचे उतार दित मरे तूं. ते तांकां भुरग्यांक जे मोड तोड करता पळय तांकां स्पोर्ट्सान घाल. बरे खेळाडू जावन दी नामवंत. तूं म्हाका 8 दिसांत जालें. आनी तेंय तुजें एप्रुवल करून घेतला तुवें. 2 लाखाचें तुजें फ्लड लायटीचें तेंय घेतलेलें. फाटल्यान येस. Sir, here an apprehension people of minds regarding the people who have demise abroad and their family or concerned person not able to register their death on time in Panchayat or in municipality due to various serious reasons. I request the government to remove the time limit and to register the death of the person died abroad. सर, कितल्या गांवांनी आमचो लोक आहा भायर शारांनी. तूं जाणा मनीस एक पावटी येता एक पावटी वयता. जो मनीस मेलो तेगेले डेथ सर्टिफिकेट एक पावटी लेट येता भायरसून. आनी ती लेट येता म्हणटकूच 2 म्हयने जाले म्हणटकूच पांचायत घेयना आनी मुन्सिपालिटी घेयना रजिस्टर करपाक. आनी जेन्ना तेगे फामील पळय आहा पायगे डेथ सर्टिफिकेट म्हणल्यार मायगे डेथ सर्टिफिकेट म्हणल्यार तेंका सर्टिफिकेट मेळना तेंका सगळें आवडटून जाता. सो हेका लागून ते हेजेर लिमीट दवरपाक जायना. ही लिमीट काडपाची. हें व्हेरी सिरियस स्पीकर सर. मिनिस्टर कोण आन्सर दिता? हांवें मागलां जो आमचो कोणूच गोंयकार आनी एक आमदार कडेन चचिल बाबांनी जो प्रश्न काढला ताका 2 गोष्टी लागता. एक प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक डिपार्टमेंट लागता आनी एक लॉ डिपार्टमेंट लागता. हितून भितर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक डिपार्टमेंटा भितर रेग्युलेशन जे आसा इट इज अंडर द सेंट्रल गायडलायन्स. कित्याक टायम लिमीट. सो रेप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय ते आमी ऑलरेडी एक्चुअली उलयल्या. कित्याक हे केस जाता इट इज ओन्ली वेन समबडी हू डायज एब्रॉड आनी तेंचे मागीर डेथ सर्टिफिकेट थ्रू कावन्सिलेट येवपाक जाय आनी कावन्सिलेट येता पळय ताका टायम लिमीट आसपाक जाय. सो हे टायम लिमीट तूं म्हणटा काड म्हणटा स्पीकर सर. हे टायम लिमीट काडपाक
this is under the regulations of the Central Act. So we will follow up and we will see if we can be done. आणि अरे तू किती दुकान बाबा की सांगता रे because fear and apprehension about the works not getting executed one time. I have noticed it takes months of year to get a file approved in various government department office. I request the Chief Minister to set up a time limit to process the files. Speaker sir, file ज्याने एक फाइल बोलता स्पीकर सर एक फाइल जेन्ना एक कोणी आपल्या गेले क्वेश्चन्सची मुखार धाडली मिनिस्टर तयार आहा ती क्लियर करपाक पूण डिपार्टमेंटान परत डिले जाता फायल जाय सगळे डिपार्टमेंट खंयचे न्हू हांव सगळ्या मिनिस्टर सांगता मिनिस्टर तुम तयार आहाय क्लियर करपाक पूण डिपार्टमेंट परत लेट कोताय आणि ताका लागून आमचे काम जावपाक जाय त्रास जाता हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाक सांगता Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people from Kamule and Kolwa since there is no water supply in these villages for the past several days. There is a shortage of staff and it is also observed that overhead tanks are not received adequate water supply efficiently to the public. Speaker sir, कोलवाळे एकाच गावात 5% आहा 2 ओव्हरहेड आणि 3 ग्राउंड थंय स्टाफ नसल्या कारणान इनएड्युकेट स्टाफ फर्स्ट ऑफ ऑल पयलीं म्हापसा डिपार्टमेंट सब डिविजनान जे जाय तितले 4 इंजिनियर जाय जाल्यार थंय 2 इंजिनियर आहा सुपरवायझर जाय जाल्यार कमी आहा हे सगळे गोश्टी करता आसतना तेज्या बरोबरूच नॅशनल हायवेचें काम चालू आहा आणि ते काम चलता आसतना थंयसर ब्रेकडावन 2 दिसांनी जायत आसा आणि एक्चुअली थंय डबल ट्रिबल स्टाफ जाय आसले जेणे करून इमर्जन्सीचेर काम करपाक जाय हे जायल्या कारणान ते पाणीच आसना पाणी ना जाल्यार बरोबर आहा पूण ती टँकरांनी सप्लाय करता जाल्यार म्हाका दिसता डिविजन एकूच टँकर आहा तो एक टँकर मदीं मदीं कामूच करिना हेज्या खातीर थंय स्टाफ दिवपाची गरज आहा आणि तिसरें कामुल्यान म्हटल्यार आख्या गांवांक 2 टांक्यो आहा एक आहा पळय ते ऑपरेशनार ना आनी हालीं जाले 10 दीस पयलीं रिजर्वान उदक घेनासतना वॉटर पायपलायनीक डायरेक्ट टॅप मारला आनी शिवोले मारना ते सायडीक वॉटर डायवर्ट केला आनी तेजे कडसून डायरेक्ट कनेक्शन लोकांक कनेक्शनां दिल्या विच इज टोटली रॉंग हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की ते एक्शन घेवचें आनी ते डायरेक्ट टॅपिंग केल्या कारणान आमचे कामुलेचे टाकयेर पाणी पडना आनी सप्लाय करता जाल्यार टँकरूच डिपार्टमेंटा कडेन ना त्या खातीर हे पाणया खातीर फुडें आनीक 2 म्हयने आहा पळय ते सारके वर्स्ट हिटेड जातले आनी गांवांक एकाक 2 टाकी एक टाकी ओवरहेड आहा जवळ जवळ 8 वर्सां जालीं बांदल्यार पूण ती ऑपरेशनान ना सकयल संप केला टाकयेचो आनी वयर चडयता सो हेजेर इमिजिएट एक्शन घेवचें आनी जे म्हापसा इंजिनियर जे कमी आहा जाल्यार 1-2 इंजिनियर आसा आनी डेली 2 दिसांनी एकदां तरी हायवे पायपलायन फोडून उडयतात लँडलॉर्डागे एनओसी जाय तो रोड टार करता जाल्यार बकरागे एनओसी जाय ते आमकां आमगे मिनिस्टराक जाण जावपाक जाय जो आमचे कलिगान 0 आवर अटेंशन हाडला स्पीकर सर म्हाका दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल registration department only registers the sale deed. Once it is sale deed registered, it becomes an authentic document. आणि कोणी तरी भाटकार जो तो एक्सेस बंद करता स्पीकर सर they have to file a case before the police station or they have to go to the court of law की अशें अशें फॉर्जरी केल्या भाटकारान दाखयला आनी मागीर आपणाक रस्तो करूंक दिना
दुसरी गोष्ट स्पीकर सर, जागो जो घेता कोण लोक तो फक्त जागो घेता, रस्तो घेना. रस्तो उरता तो भाटकाराच्या नांवार उरता. सो जर भाटकाराक जी NOC घेवपाक पडटा ती घेवपाकूच पडटा रस्तो करपाक स्पीकर सर. इट डज नॉट शो दॅट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रोड विच इज शोन इन द प्लॅन डज नॉट बिलॉंग टू द ओनर हू बायज द प्लॉट स्पीकर सर. बट दॅट प्लेस हॅज टू बी लेफ्ट ओपन. सो हेका जर कितें आसा, दोन गोश्टी आसा स्पीकर सर. एक पुलीस स्टेशनार फायल करपाचें कंप्लेंट, and दुसरी you should go to the proper judicial forum that the sale deed which is registered is altered by the owner. दयानंद सोपटे. I seek to call the attention of the Honorable Chief Minister to the following. Wherein apprehension in the mind of the people of Goa that due to the imposition of Section 144 across the state, the traditional Shigmo festival will be hampered. The steps government intend to take in this regard. Speaker sir, वर्सान एकदा म्हणजे वार्षिक आम्ही म्हणतात पळय तशें हो शिगमो सेलिब्रेट जाता आणि प्रामुख्यान आमच्या पेडणे तालुक्यान प्रत्येक गांवांनी एक 7 दीस किंवा 9 दिसाची धुळवट जेका म्हणटात म्हणजे शिगमो मनयतात. आणि हे मनयता आसतना त्याच पद्दतीन जशी धुळवट मनयतात त्याच पद्दतीन त्या निमतान दर वर्सा एक सत्यनारायण पुजाय आसता. आणि त्या निमित्तान प्रत्येक गांवांनी शिगम्याची नाटकां आसतात. तेन्ना हांव एक विनंती करता आदरणीय मुख्यमंत्र्याची, स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पेडणे तालुका, की हे सेक्शन 144 लायला पळय, हे 144 सेक्शन मातशें ताका रिलीफ दिवची. सबंद म्हणना पण 7 दीस आणि 9 दीस धुळवट म्हणजे 1 एप्रील ते 6 एप्रील पर्यंत हे 144 सेक्शन जे आहा हे सेक्शन मातशे सायटीक काडचे. येस स्पीकर सर. स्पीकर सर, मी सेक्शन 144 लायला पळय न्ही, तितून आमी खंयसूर धार्मीक फंक्शन आनी ट्रेडिशनल शिमगोत्सव हेका खंयसरूच आमी तितूंतल्यान वगळलेलो आसा. त्या खातीर स्पीकर सर फक्त जे पब्लीक जागे आसा थंयसरूच म्हटला, त्या खातीर सत्यनारायण पुजा आसतली किंवा गांवांतलो शिमगोत्सव आसतलो हाज्या खातीर लावना आनी तो रिलॅक्स केल्लो. त्या खातीर 144 थंयसर लावना, ती पुजा करपाक जाता किंवा गांवांतलो शिमगो खेळपा खातीर खंयसरूच 144 सेक्शन ना. रेफरन्सेस. Speaker to make obvious reference to the passing away of late Professor Surin Sisat, former Speaker of GOA and former MLA of Mapsa constituency and eminent educationist. And you want to speak? Some few people. Should I speak? You are giving us these questions today. Why don't I get the questions for tomorrow today? You are printing them on this. I don't want those thick answers and all that. At least I must know where my question stands. Is it first on the list or the last on the list? So I must get these booklets for tomorrow. I must get them today. No. Oh, today morning that was the case. Obituary references हावजा समोर आसा. स्पीकर Obituary reference करात तुम्ही तो गेलो बाबडो, परंतु म्हाका हांगा आतां आन्सर जाय. घाटेची कितें gone?
Sirsat. Let me get an answer from the speaker. Mostly, one minute. Mostly we are going to hold rules committee meeting in this session only. We are going to hold rules committee meeting. I think in that meeting this problem will be solved. Yeah. No, I have not understood your answer. See, we are asking questions in the assembly. Give us 1 day in advance. Tomorrow's thing, question, Okay. I would Noted, like to noted. know where I stand. Is my question listed last or first? We'll take care, we noted. Obvious references. Speaker sir, I rise to pay my respect to the former member of this House and former Speaker, former Minister, Professor Suren Sirsat. Speaker sir, call late in the night. We came to know that Professor Sirsat is no more. Professor Suren Sirsat was actually a gentleman politician. I had the opportunity of working with him. असेंब्लीक आसा तेन्ना प्रोफेसर शिरसाट आमचे बरोबर आमचो कलीग म्हणून आसा तेन्ना आमचे बरोबर काम केलें. वेगळ्या वेगळ्या कमिटीचेरय काम केलें. एकदम मनीस बरो, केन्ना दुसऱ्याचे बद्दल अपशब्द उलोवपी न्ही. सदांच आपल्याक कितें दिसता तें ठामपणे मांडपी. एज्युकेशन, स्पेशली एज्युकेशन क्षेत्रांत ताजें कॉन्ट्रिब्युशन अत्यंत म्हत्वाचें. आपल्याक एज्युकेशन हातूंत भितर कितें रिफॉर्म्स हाडपा खातीर सदांच ताजी सजेशन्स आसतालीं, सजेशन्स करतालो आनी अत्यंत एक बरो लेजिस्लेटर. जो उलयता तो स्टडी करून उलयतालो. असो प्रोफेसर सुरेन शिरसाट आज आमचे भितर ना. हांव ताका श्रद्धांजली अर्पण करता आसतना देवा कडेन मागता ताज्या आत्म्याक शांती मेळची आनी ताज्या घरच्यांक सगळ्यांक हो आघात सहन करपाची शक्ती मेळची. चर्चिल. एक बरो शॉक जालो म्हाका, कारण प्रोफेसर सुरेंद्र शिरसाट एक बरो लेजिस्लेटिव्ह तो. स्पिकराचेर चॅराचेर बसून बरें ताणें काम केल्लें आसा. पूण राती खबर मेळ्ळी आनी आतां एसेंब्ली लागून आमकां वचपाक मेळना. हांव तितलो हांव ते घरा कडेन. पूण एकूच म्हाका दूख जाली, कित्याक हो मनीस ह्या हावजांत कोणाचेरच केन्नाच वायट उलोवपी न्हू. आनी कितें एक बरें आहा जाल्यार सांगून दिवपी. कित्याक हांवें पयलीं ताका सारको तोंड मनीस. सो तेणें जे आज हावजांत भरपूर काम केलां, आपले क्वेश्चन जिखपाचत, आनी आयज तो समाज सोडून गेलो. सो म्हजी तेगे फॅमिलीक कंडोलेन्स. तेजे फॅमिलीक देवान बरें दिवचें आनी ताका देवान बऱ्या जाग्याचेर दवरचो. अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र शिरसाट हांच्या निधना विशीं जो दुखावटो हांगा मांडला ताका सपोर्ट दिवपा खातीर हांव उबो आसा. प्रोफेसर सुरेंद्र शिरसाट हे मगो पक्षाचे एक बरे नेते. मगो पक्षान खूब बरे नेते ह्या सभाघरांत आज बसून दिले. तातूंतलो एक बाब सुरेंद्र शिरसाट. हे 1977 साली ह्या विधानसभेत पावले आनी त्या नंतर सलग 3 वेळा तांणी जैतिवंत केलें म्हापशा. आनी एज अ डिफरंट म्हणजे मंत्री, स्पीकर ह्या हातूंत ताणें आपलें नैपुण्य सिद्ध केलें. त्याच बरोबर शिक्षण क्षेत्रांत बरी भशेन योगदान म्हापशा वाठारांतूच न्हय तर सबंद बार्देस तालुक्यांत
तांणी दिल्ल्या कारणान कितलेशे भुरगे बरे तरेन शिकले, वयर सरले, तांकां योग्य वेळी मार्गदर्शन दिलें केलें आनी तांकांय हातभार लायलो. मगो पक्षाचें काम करता आसतना तांणी तळागाळांत मगो पक्षाचे कार्यकर्ते तयार केले, मगो पक्षाक लोकां मदीं व्हेलो आनी त्या खातीरूच ताचें कर्तृत्व सिद्ध जालें. आज ते आमच्यांत ना, तांचें दुख्ख पेलपाक देव ताच्या कुटुंबियांक शक्ती दिवंक मेळची आनी तुमी हो संदेश तांच्या कुटुंबियांक धाडचो अशें तुमचे कडेन मागता आनी म्हजे 2 शब्द हांव आपले घेता. The House is ended up to 3:30 p.m. As now we are going for the BSc meeting.